मुखार सरता आसतना 2019 वर्सा जेन्ना आमची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन जाली ताजे उपरांत आज 2023 आमचे कार्यालयाचे उक्तावण जाता आणि कार्यालयाचे उक्तावण जातना तातून कम्युनिटी सीड बँक जी गोंयांतली दुसरी कम्युनिटी सीड बँक जावन आसा आणि बायोडायवर्सिटी लायब्ररी ही आमी हांगा ह्या कार्यालयान उक्तावण करता। आमी हो कार्यक्रम वन महोत्सव सुरू आमचे कडेन जेन्ना आयलो की निलेश बाबान सांगलें की बांदोड्या पंचायतीन ह्या वर्सा आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडुया। आमकां दिसलेलें की एक 200 सुमार पार्टिसिपंट्स हांगा आसतले, पूण इतलो प्रतिसाद आमकां बरो मेळ्ळो सगळ्यां कडल्यान की आज म्हाका खोशी भोगता की हांगा 600च्या वयर पार्टिसिपंट तांच्यांनी हांगा नोंद केल्या आणि 50च्या वयर शिक्षणीक संस्था आणि NGO जे आसा तांच्यांनी नोंद केल्या आणि ही खूप तोखणायेची गजाल। हो कार्यक्रम बांदोडा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो न्ही, हो कार्यक्रम तुमचो सगळ्यांचो। आमी फक्त हाजे यजमानपण करता। हो कार्यक्रम हो वन महोत्सव तुमचोच कसो माना। आज आमी हांगा 600च्या वयर झाडां ह्या गांवांत लावपाचे आसा आणि ताचे खातीर आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खूब मदत केल्या, सुर्वे सरांनी बीन, तशेंच राजू देसाय सर जे आसा सॉयल कन्जर्वेशनाचे तांच्यांनी बीन आमकां झाडां दिवपा खातीर मदत केल्या। आमी हांगासरले जे वाठार आसा त्या वाठारान ही झाडां रोयतले। चडशी फ्रूट बियरिंग ट्रीज आसा जी आमी दोंगरार लायतले, कारण आमी म्हणटा की माकोड खूब आनी उपद्रव करता, आमचे पिकांची नासधूस करता म्हणून। पूण आमी केन्ना विचार केला की हे कित्या खातीर घडटा, कारण तांकां वयर दोंगरार कांय खावपाक मेळना। आमी जे दोंगरार माकोड रावताले, जनावरां रावतालीं, ती दोंगरांनी आमी झाडां कापल्या आणि थंय लोक रावपाक लागल्या। मागीर आमी जर माकडाच्या वस्तीन भितर सरले जाल्यार माकडांनी आमच्या वस्तीन येवप ना, सारकें न्ही? म्हणून ह्या माकडांक आमी परत त्याच वस्तीन तेंचे दवरुया जेणे करून आमकां हांगा त्रास जावपा ना। संभाजी महाराजान हांगा पुणेचो कोट किल्लो जेन्ना मोडलो, ते कोट किल्ल्याचे फातर व्हरून जेन्ना गड बांदलो, तो गड म्हणजे मर्दनगड, आणि तो मर्दनगड हो सगळ्यात एक मोठा एन्केजमेंट एरिया उदकाचो करपी सोर्स आसा पुणे तालुक्यात, पुणे आमच्या ह्या भागात। अशा मर्दनगड अभियानाचे मिशन घेऊन हांव गेली 20 वर्सां कार्यरत आसा। सगळ्या शाळांनी माझे ह्या विशयी उलोवप जाल्लें आसा। भुरग्यांक हांव जवळ जवळ आज पर्यंत 2 ते 2.5 हजार भुरग्यांक हांवें धारबांदोडेच्यान मागीर काणकोणच्यान पिल्ली हाडून हो मर्दनगड दाखयल्लो आसा। जर आमच्या मदीं त्या भुरग्यांनी जर पळयलो नसत तर मर्दनगड अवश्य पळोवचो, कित्याक आमची बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करतलो जाल्यार हो गड महत्वाचो आसा आमकां, कित्याक तातूंत गवेरेडे, रानडुकर, हरणां सगळे प्राणी थंय वचतात। आणि आज ते आमच्या वन खात्याच्या ऑफिसींत सभोवताली आसा आणि थंय आपली नर्सरी आसा। अशा ह्या मर्दनगड अभियानाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना म्हाका दिसलें हांव बारीक बारीक झाडां लायतलो आनी रस्त्याचे कडेन झाडां लायताले, ते येताले रोड वायंडिंगाक कटींग करून उडयताले, नॅशनल हायवेचेर ट्रक पार्किंगाक वताले, ते झाडां कापून उडयताले, दुख्ख जातालें। वाडलेली झाडां 3-4 वर्सांची झाडां बुलडोजर हाडून उडयतकीर अशे वेळार म्हाका दिसलें ही झाडां रस्त्याक आनी अशें मेळत थंय फायदो ना। तेन्ना आमी गांवान या आमची कम्युनिटी जमनी आसा, आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी जे कोणाचे आसा जेन्ना मनीस जमीन आसा पूण ताजे कडेन शक्य ना आमी झाडां लायतलो जाल्यार अशा लोकांक सांगुया आमी तुमी पीठ मागून दिया, आमी झाडां हाडून लायता। गेली 10 ते 15 वर्सां बांदोड्यात खूब डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार आमी काही प्रिजर्व जाता दवरचेच पडटले। ज्यो आमचे वॉटर बॉडी आसा त्यो सांबाळटले आमी कितें ना कितें तर उपाय काडपाकूच जाय। आज बांदोड्यात अत्यंत गरज आसा ती बांयो सांबाळपाच्यो आनी वॉटर बॉडी। ते सरपंचांनी म्हणलें की झाडां दिवप, आमी ती प्लांट 6 म्हयने वर्सभर 1.5 वर्स आमच्या नर्सरीनी तेंचे जर्मिनेट करून तेंचे कुयदाद घेतात, पूण ते लावन जातकीर तेजे मेंटेनन्स करप हे सगळें तुमचें काम आसा। आमी फक्त प्लांट दितले, ते दितकीर आमची ड्युटी टू सर्टन एक्सटेंट सोंपता, तेंचे उपरांत तुमची ड्युटी आसा जी सामकी म्हत्वाची आसा, जी तुमी बरे भशेन करपाक जाय। 100 झाडां लायली जाल्यार ती 100 आनी 1000 लावन काय व्हडले आंकडे दाखोवन फायदो ना। ती 100 लायिल्ली झाडां तुमी कितली जगोवन दाखयली ते चड म्हत्वाचें आसा। त्यापेक्षा चड शाणे जाले। प्रॉब्लेम कितें जाता, एक म्हण आसा मराठीन, अति शाण्याचा बैल रिकामा खंय। पण आमची परिस्थिती तशी जाय, आमी अति शाणे, इतले अति शाणे
की ती बी कोणेच सांबाळली ना. आणि आम्ही जेन्ना गेले विचारलं पर्राची काळंगा आसा काय, ते म्हणाले ना, आता आम्ही बाजारातले हाडटा न्हू. व्हेरी गुड. कोणूच ना रे गांवांत सांबाळपी. सो आम्ही एक शोध केलो त्या गांवांत, प्रत्येक घरान वचून थंयच्या बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन शोध केलो आणि कोणाकडे आशिल्ल्यो काय बियो हांगा मुद्दाम सांगपाक सोदता आनी अभिनंदन करता जो हांगा आमच्यो भगिनी आसात, माता भगिनी. 2 बायलां आशिल्लीं गांवा भितर जाणी एम्बर कलर बॉटलान मूठभर सांबाळून दवरिल्ल्यो केन्ना तरी आमी लायतली म्हणून. सी द विजन. हांकां म्हणटा विजनरी, हांकां म्हणटा स्ट्रॅटेजीक. तांचें धोरण आशिल्लें, तांकां त्या बियेचें महत्व खबर आशिल्लें, तांकां आमी सपोर्ट केलो आनी 2 शेतकऱ्यांक सपोर्ट केलो. एकटीच्यो सगळ्यो बियो गेल्यो, ह्यो बी मोरांनी खाल्ल्यो अशें आमी आयकलें. तो परत प्रश्न की मोर वायट काय कितें अशें न्ही, तांचे जागेच काबार जाले, ते बाबडे कितें खातले. पूण एकटीच्यो बियो बऱ्यो जाल्यो. आनी तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद जाता की ती जी पर्राची वरायटी आशिल्ली ती रिवायव जाली. कोणें केली? लोकांनी केली. ह्या 2 बायलां कडेन जर त्यो बियो नाशिल्ल्यो जाल्यार आमी करपाक शकचे नाशिल्ले.